नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरांआधी हेडलाइन्स। गिरेस्त मुख्यमंत्र्यांचे वळेरेंत मुख्यमंत्री सावंत 12वो 9.37 कोटींची मालमत्ता, एकूय क्रिमिनल केस ना। आंध्राचो जगन रेड्डी सगळ्यान गिरेस्त, ममता गरीब, एडीआरचो रिपोर्ट। विकसित भारताचे नजरेन तरणाट्यांक योग्य संद दिवंक सरकार कटिबद्ध। तिसऱ्या रोजगार मेळाव्यान 71,000 अपॉइंटमेंट लेटरां दिल्या उपरांत प्रधानमंत्री मोदी उलयलो। पाच लाखांवयर येणावळ वाल्यांक खातीर ग्रीन रेशन कार्डाची प्रक्रिया सुरू। 2 म्हयन्यान लोकांमेरेन। आता मेरेन 2,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांचे रेशन कार्ड सरेंडर। ग्रीन कार्डाक अर्ज। अमृत सरोवरा सकयल गोंयान 150 तळयो नितळ करपाची येवजण मुख्यमंत्र्यान केली लॉन्च। उत्तर दक्षिणेत दरेकी 75 मेळून 150 तळयो करतले नितळ। वास्को मायमोळे तळयेचे काम सुरू। गोंय सरकाराचो कोस्टल पेट्रोलिंगाचेर भर। गोंय पुलिसां खातीर खासा इंटरसेप्टर। 5.5 कोटींची इंटरसेप्टर बोट बांधल्या गोवा शिपयार्डान। 60 लाखांचे 3 ड्रोन कॅमेरांचे लॉन्चिंग। आदलो आमदार डॉन आतिकाचो पूत असदाक स्पेशल टास्क फोर्सान एन्काउंटरान मारलो। शूटर गुलामाचो एन्काउंटर। उमेश पालाच्या खुनाचे केसीन असद वॉन्टेड। पक्ष विरोधी कर्मां करतात म्हूण दिगंबर आनी मायकला आड घाल्ले याचिकेचो आदी निकाल। उपरांत 8 आमदारांचे अपात्रता याचिकेचेर सभापतीची कोर्टाक जाप। पाटकरूय 8 आमदारां आड कोर्टान। साखळे फोंडे पालिका वेंचणुकांचे उमेदवारी भरूंक सुरू। साखळे 5 फोंड्या 6 अर्ज। हे फावट पालिकेंत बहुमत मुख्यमंत्र्यांचो दावो। फोंड्या सुदीन मेरेर। आनी गोंयान उर्जेची मागणी वाडटा। मागणी भागोवंक सरकार तयारेन कामाक। वीज मंत्री सुदिनान बोरये शिरोड्या मडकय कवळ्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचे 64 कोटींची कामां लायली चालीक। खबरो विस्तारान। गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गिरेस्त मुख्यमंत्र्यांत 12वो। असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्साच्या रिपोर्टा प्रमाण मुख्यमंत्री सावंता कडेन 9.37 कोटींची मालमत्ता आणि ताचेर एकूय क्रिमिनल केस ना। 510 कोटी मालमत्तेचो आंध्राचो मुख्यमंत्री जगन रेड्डी सगळ्यान गिरेस्त मुख्यमंत्री। बंगालची ममता श्रीमंतीन सगळ्यांक सकयल फक्त 15 लाख मालमत्ता। मतदारांमध्ये त्यांच्या उमेदवारांच्या फायनान्शियल स्टेटसाविषयी जागृती करपी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सान देशभरातल्या मुख्यमंत्र्यांचे संपत्तीचो रिपोर्ट जारी केला। गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत लिस्टान 12व्या नंबरार। पहिल्या नंबरार आंध्राचो मुख्यमंत्री जगन रेड्डी। बंगालची ममता बॅनर्जी देशातली सगळ्यात गरीब मुख्यमंत्री। पहिल्या नंबरार आंध्राचो मुख्यमंत्री जगन रेड्डी, मालमत्ता 510 कोटी। अरुणाचल प्रदेशाचो मुख्यमंत्री पेमा खांडूची मालमत्ता 163 कोटी। ओडिशाचो मुख्यमंत्री नवीन पटनायकाची मालमत्ता 63.87 कोटी। नागालँडचो मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओची मालमत्ता 46.95 कोटी। पुद्दुचेरीचो मुख्यमंत्री एन रंगस्वामीची एकूण मालमत्ता 38.39 कोटी। तेलंगणाचो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावाची मालमत्ता 23.5 कोटी। महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची मालमत्ता 11 कोटी। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाची मालमत्ता 3 कोटी प्लस। 12व्या नंबरार गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मालमत्ता 9.37 कोटी। उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाची मालमत्ता 1 कोटी प्लस। अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीची मालमत्ता 15 लाख। अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या रिपोर्टाप्रमाण बंगालची ममता बॅनर्जी देशातली सगळ्यात गरीब मुख्यमंत्री। तिची मालमत्ता खंय फक्त 15 लाख।
एडीआर रिपोर्टा प्रमाण गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता आड एकूय क्रिमिनल केस ना. 43% मुख्यमंत्र्यांचेर खंय क्रिमिनल केसी आसात. ADR has just released the data on the various CMs on their wealth as well as criminal record. To start with, we are fortunate that in Goa we have a CM who doesn't classify under the criminals because he doesn't have any criminal record on his head. But it's a matter of great concern that we have almost about 13 out of 30, which is 43%, with serious crimes. And the assets are massive in some cases. For example, in Andhra, the CM has shown assets worth 510 crores. And almost about 11 out of 30 are 10 crores and above. Again, Goa CM doesn't come under that category, but only one CM has shown that Mamata Banerjee, she is less than 1 crore, is what she has declared in her affidavit. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. विकसित भारताचे नजरेन तरणाट्यांक योग्य संद दिवंक सरकार कटिबद्ध. केंद्राचे नोकर भरती मिशना सकयल प्रधानमंत्री मोदीन आज 71,000 अपॉइंटमेंट लेटरां वाटली. PM रोजगार मेळा सकयल नोकर भरती. वर्साक 10 लाख केंद्रीय नोकऱ्यो दिवपाचे मोदी सरकाराचे टार्गेट. हे आदी 2 मेळाव्यांनी प्रधानमंत्र्यान ऑक्टोबरान 75,000, नोव्हेंबरान 71,000 जॉब लेटरां वाटल्यात. साथियों, आज वैशाखी का पावन पर्व है. मैं सभी देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता हूं. उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है. आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई. आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं. साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्र्यान बजेटान जाहीर केल्ले प्रमाण ग्रीन रेशन कार्डांक नागरी पुरवण खात्याची प्रक्रिया सुरू. 2 म्हयन्यान लोकां मेरेन पावंक लागतले. एक फामील म्हूण दाखोवपी रेशन कार्ड हो एकूच डॉक्युमेंट. 5 लाखां वयर वर्सुकी येवणावळ आशिल्ल्यांक रेशन कार्ड ना, तेन्ना फॅमिली डॉक्युमेंट म्हूण ग्रीन रेशन कार्ड. ते वटेन 2,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांचे रेशन कार्ड सरेंडर करूंक अर्ज. खासा रिपोर्ट. In order to provide the people the ration card for the sake of identity purpose only, I propose to issue the green ration card to all people desiring to possess one. However, they will not be provided the food grain benefits at ration shop. 5 लाखां वयर वर्सुकी येणावळ आशिल्ल्यांक रेशन कार्ड मेळनात. मात एका फॅमिलीत कोण कोण आसा हे दाखोवपी सरकारी डॉक्युमेंट हो रेशन कार्ड. तेन्ना राशनाक पात्र नाशिल्ल्यांक फॅमिली डॉक्युमेंट म्हूण आतां ग्रीन रेशन कार्ड. नागरी पुरवण खात्यान ग्रीन रेशन कार्डां तयार करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. 2-1 म्हयन्यांत लोकां मेरेन पावंक लागतली. ग्रीन रेशन कार्ड हें आयडेंटिटी खातीर आसा न्ही, लोकांचें वळखपत्र जें म्हणटा न्ही तेज्या खातीर तें केल्लें आसा. आनी तो प्रोसेस आमी सुरू केल्लो आसा. 1-2 म्हयने म्हणून जातलें तें ग्रीन रेशन कार्ड येतलें आनी तें लोकांक मेळटलें. कोणाक बाकीच्या थोड्या कडेन रेशन? हय, हें ग्रीन रेशन कार्ड जें आसा, जे मनशाचें इनकम 5 लाखाच्या वयर आसा तांकां हें मेळटलें. सगळ्यांकूच रेशन कार्ड आसना म्हणून बाकी? हय, तेंच्याकडे आयडेंटिटी प्रूफ अशें कांय आसना न्ही त्या खातीर. आनी हो प्रोसेस स्टार्ट जाला म्हणजे तांकां मागीर कितें करचें पडटलें? कितें तांकां एक फॉर्म भरून दिवचो पडटलो. एक हार्ड कॉपी टायपच आसतलें तें. एक तर आमचें आतां सद्या रेशन कार्ड आसा तशें आसतलें, नाजाल्यार इलेक्शन कार्ड बीन आसा न्ही तशें आसतलें. पूण त्या कार्डाचेर सगळीं तुमची कोण कोण आसा घरान मनशां ती सगळीं नांवां तेजेर आसतलीं. चालू आशिल्ली कागदी रेशन कार्डां पोरणी जाल्यात. ती नवी दिवपाचो निर्णय खात्यान घेतला.
तेच बरोबर कांय रेशन कार्डार फुकट मेळटा तो तांदूळ बेगीन उखलचो म्हूण राशन सोसायटीवाल्यांक उलो. रेशन कार्डां इश्यू केली ती खूप पोन्नी जाल्या पेपर ॲड केले गेले वयता आनी ती वायट प्रोसेस तोही प्रोसेस आमी सुरू केल्लो आसा ते 1-2 म्हयन्या भितर जातलें. ती सगळी NFSAची आनी AAY आनी APL कार्डां ही तांकां आमी आतां दितले, नवीं कार्डां दितले. हय आतां पळोवपाक गेल्यार जानेवारीच्यान सगळ्यांक फ्री रायस कोटा मेळटा, पूण ते अजुनूय फेर प्रायस शॉपवाले 100% असो उखली ना. त्या खातीर तेंचें कमिशनूय मातशें कमी जाता. पूण म्हाजो एक तांकां रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी तो फ्री रायस कोटा व्हरचो आनी सगळ्या लोकांक बेनिफिशियरीजांक दिवचो. ते वटेन वर्सुकी येणावळ 50,000 वयर गेल्ल्या फामिलींक 5 लाखां भितरल्या कॅटेगरीत आनी 5 लाखां वयर येणावळ गेल्ल्यांचे रेशन कार्ड रद्द करपाचें काम चालू आसा. आतां मेरेन 2,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी रेशन कार्ड रद्द करूंक फॉर्म भरल्यात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पक्षविरोधी कर्मां करतात म्हूण काँग्रेसीन दिगंबर आनी मायकला आड घाल्ले याचिकेचो आदी निकाल दिता. मागीर 8 आमदारां आड अपात्रता याचिकेचे पळयता. सभापतीची हायकोर्टाक जाप. बीजेपीन गेल्ल्या 8 आमदारां आड काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशान घाल्ले याचिके सारकी सद्याचो प्रदेश अध्यक्ष पाटकरान याचिका घाल्या म्हूण एजीन आर्ग्युमेंट घालो. कोर्टान केस फुडल्या बिरेस्तारा दवरल्या. Basically, the argument of the speaker was that you cannot issue such a direction, firstly, because it may not be possible to issue a mandamus to the speaker. Second argument is that there is no case made out in this particular case to issue such a direction. Reason being, the speaker is taking up the matters and he has decided in what sequence these cases will be taken up. And the speaker has said that he is hearing first petition filed by Amit Patkar against 2 MLAs. And that will have a bearing on the other cases. Therefore, he has decided to take up this matter first. Secondly, this case is being heard actually. This is a part-heard case. So, for all these reasons, the argument on behalf of the speaker is that such a petition should not be entertained by the High Court. But another petition on the similar line has been filed by the Amit Patkar, and yes, that is also another surprising thing, that there is another petition is filed by one Amit Patkar. Before the High Court, saying that his petition, which is filed 4th in the point of time, should be decided also in a 3 months time. That is will be taken up in the next week now by the High Court, and formal notices have been issued. We have appeared for the speaker, so therefore we will file a reply in that petition also. So both petitions will be heard together. That court has not said that both petition will be heard together or not, but so court has said we will see if it is possible. We will hear that second petition on next Thursday. But if it is not possible, the court may give another date. गोंय सरकाराचो कोस्टल पेट्रोलाचेर भर. गोंय पुलिसां खातीर खासा इंटरसेप्टर बोट सरकारान घेतल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बोट लॉन्च केली. 5.5 कोटींची ही इंटरसेप्टर बोट गोवा शिपयार्डान बांदल्या. गोंय पुलिसां कडेन खंय सध्या 9 बोटी आसात, ही धरून 10वी. तशेंच सिक्युरिटीचे नजरेन 60 लाखांचे 3 ड्रोन कैमराएं लॉन्च केल्यात. गोवा सरकार की तरफ से आज 2 चीज का हम इनॉग्रेट कर रहे हैं. वन, विच इज एन गोवा शिपयार्ड, गोवा गवर्नमेंट को गोवा शिपयार्ड से हम बोट, जो पेट्रोलिंग बोट हम खरीद रहे हैं. बीइंग गोवा एज अ कोस्टल स्टेट, पेट्रोलिंग की बहुत ही ज़रूरत है. हमारे पास पहले ऑल टुगेदर 9 बोट्स थे, लेकिन वो अभी बहुत सालों से यानी यूज़ करने के बाद अभी दे आर नॉट इन यूज. सो दैट हमने जो नई बोट अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ लेके नई बोट गोवा शिपयार्ड से खरीदी है टू कीप द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द गोवा स्टेट. इसलिए इस बोट का हम यूज़ करेंगे. हमारी कोस्टल पुलिस अच्छी तरह से इसका यूज़ करेंगे. द सेकेंड रीजन, आज हम जो ड्रोन हमारे होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के लिया है, इसका भी इनॉग्रेट कर रहा है. द ड्रोन विल यूज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अक्रॉस द स्टेट. वेरेवर जहाँ जहाँ पे हमें ट्रैफिक कंजेक्शन हो, बाकी सब जगह पे जहाँ पे ड्रोन यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे ड्रोन यूज़ करेंगे. और इसका भी सिक्योरिटी पर्पस हमें बहुत अच्छा यूज हो जाएगा. मुझे लगता है द इनॉग्रेशन ऑफ दिस कोस्टल बोट ऑन द G20 के इवेंट से पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द कोस्टल सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए द ड्रोन और कोस्टल बोट इसका यूज
हमारे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से करेगी. त्याची सुरक्षा ही सर्वोपरी हेका महत्व आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दिल्ल्या, सगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लें आसा. आणि आज एक बरी गोष्ट आहा गोंया खातीर. गोंय अशे तरेचो एक इंटरनॅशनल टुरिस्ट ह्या तरेचे लोक हांगा येतात आनी त्या सगळ्या बाबतीत आमी दक्ष रावप आनी त्या खातीर ह्या जी काही आज बोटीची इनॉग्रेशन करतात एक उत्कृष्ट अशी बोट गोवा शिपयार्डान तयार केल्ली आसा. त्यामुळे आमची सुरक्षीत आनी इल्ली मजबूती आयल्या आनी ती मजबूती दिवपाची काम आमी फुडें चाळणी दिवपाचे प्रयत्न कितें चालू आसतले बिकॉज एकूच अशें आयकूंक येयला ना. आनी आतां सुरवात जाल्ली आसा आनी गरज पडल्यार आनी हें करतले. ते सुरक्षे कडेन कॉम्प्रोमायज ना. यूपीचो मुख्यमंत्री योगीची माफिया मिट्टी में मोहीम आदलो आमदार डॉन आतीक अहमदाचो पूत असदाक स्पेशल टास्क फोर्सान एन्काउंटरान मारलो. बरोबर आशिल्लो शूटर गुलामाचोय एन्काउंटर. उमेश पालाचे खुनाचे केसीन असद फेब्रेरात सावन फरार आशिल्लो. दोगांचेरूय 5-5 लाखाचे इनाम. उमेश पालाचे खुनाचे केसीन अतीक आनी ताच्या भावाक बेरेस्तारा प्रयागराज कोर्टा मुखार उबे केल्ले. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. साखळे फोंडे पालिकांचे उमेदवारी अर्ज भरूंक सुरू. साखळे 5, फोंड्या 6 जाणांनी अर्ज भरले. मंगळारा 18 तारखेक अर्ज भरपाक निमाणो दीस. मुख्यमंत्री सावंतान अर्ज भरपी आपल्या पॅनलाच्या उमेदवारांबरोबर साखळे तोणयेश्वराचे दर्शन घेतले. हे फावट मेजॉरिटी म्हूण दावो. ही वेंचणूक कार्यकर्त्यांची पक्षाची न्ही. आपूण ना म्हूण फोंड्या सुदीन उलयलो. साखळे आनी फोंडे पालिका वेंचणुकेक अर्ज भरपाक सुरू. साखळे 5, फोंड्या 6 जाणांनी अर्ज भरले. अर्ज भरपी साखळेच्या बीजेपी उमेदवारांबरोबर मुख्यमंत्र्यान साखळे तोणेश्वराचे दर्शन घेतले. दिवचले अर्ज भरले. हे फावट खंय पालिका ताचीच. थोड्या जाणांची कामां जाल्या आसतली, थोड्या जाणांची कामां जावपाची आसा. ओके, निश्चित रिती आमकां तांची सगळ्यांची वेगवेगळे कडेन नोकरेच्या विशयाच्या बाबतीत आसतले, डेव्हलपमेंटाच्या विशयाच्या बाबतीत आसतले. आमी सगळ्या जाणांची कामां करपा खातीर निश्चित दयानंद आनी हांव मेळून ती कामां सगळ्यांची जातली. महिला कार्यकर्ते आसतले, तशेंच पुरुष कार्यकर्ते आसतले, युवा कार्यकर्ते आसतले. हे सातत्यान ह्या वार्डांत म्हणजे आमी पळयता की पुराय साखळे म्युनिसिपालिटीक सगळ्यात चड कार्यकर्ते आनी चड काम लोकां पर्यंत वचपाचें तुमी सगळे जाण करता. म्हणूनच सगळ्या व्हडल्या पिढीन चड मताधिक्यान जे निवडून येवपाचें काम ह्याच वार्डांतल्यान अपेक्षीत आसा आनी तुमी सगळे जाण ते निश्चित रित्या करतले. मोगोचो मडकयचो आमदार मंत्री सुदीन मेरेर. वेंचणूक खंय कार्यकर्त्यांची, तो मेतेर जायना. सर तुमचे पॅनल बी सेपरेट केले काय ना कार्यकर्तो पॅनल अशें काय ना. कार्यकर्तो फाल्यां काही हांवें जर सपोर्ट दिलो ना एका कार्यकर्तो, तो वतलो बीजेपीचे करपाक वतलो किंवा काँग्रेसीचे करपाक वतलो, तांचो कार्यकर्तो वतलो. इतलेंच जातलें. कार्यकर्तो पंच आनी पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी लडयता. आमचे जे कार्यकर्ते आसता बीजेपीचे आसूं, म्हजो MGचे आसूं किंवा आमचे बाकीचे पक्षाचे आसूं, जनता दल, आप सगळे हे फक्त त्या नांवा सकयल त्यो हे करता आनी ते मागीर चेंजूय जाता. जशें आमकां कोणें 7 येवन मागीर आमगेले कितलेशे चेंज जाले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे आनी विवेक प्रभू. अमृत सरोवरा सकयल गोंयांत 150 तळयो नितळ करपाची येवजण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केल्या. गोंयची रॅमसर सायट म्हूण नोंद आशिल्ल्या कुडचड्यावेल्या नंदा तळ्याचें काम हालींच सुरू जालां. मुख्यमंत्री म्हणटा उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्यो 75 मेळून 150 तळयो साफ करतले. मुख्यमंत्र्यान वास्को गेल्ले कडेन मायमोळे तळे नितळ करपाचें काम चालीक लायले. तालुक्यांतल्यान खास करून वास्को मतदारसंघांतल्यान रामसर सायट आसलेले तळे हे क्लीन करपाक येता. अमृत सरोवर ह्या मिशनाच्या सकयल आमी गव्हर्मेंट वेगवेगळी तळी करतात. ताच्याच अंडर हो प्रोजेक्ट आमचे आमदार बाब साळकर, राजीव साळकर हो प्रोजेक्ट घेतला. आमचे सगळे कार्यकर्ते बाकीचे सगळे कितले मेळून हे तळे क्लीन करता. पण लोकांची जबाबदारी ह्या फुडें ते मेंटेन दवरपाचें. जर मेंटेन दवरलें जाल्यारूच बरें उरतलें, नाल्यार परत तोच प्रकार जातलो. म्हाका दिसता सगळ्यो वॉटर बॉडीज आमी क्लीन आनी सामून दवरपाची गरज आसा. हें काम जे मोदीजी पासून पुराय देशभर एवरी डिस्ट्रिक्टांत 75 सरोवर
ह्यो करपाक सरकारान सुरवात केल्या. गोंयांतूय बी आमी 75 ते नॉर्थाक 75 सावथाक हे सर्व क्लीन आनी नीट करता. ताचोच एक भाग गोंय तळे जे आतां घेवपाचें आसा. वॉटर बॉडीज ज्यो आसा त्यो क्लिनींग करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. ताचे खातीर हो एक कार्यक्रम आसा. आमी हो सगळे तळे व्हडले प्रमाणार क्लिनींग करपाचें आनी एक नॅचरल वॉटर बॉडी मेंटेन करपा खातीर WRD प्रपोजलूय घाला. सरान तो एक्सेप्टूय केला. अरावंड 1 करोड रुपया सँक्शनूय जाल्या. म्हाका दिसता बाय द मंथ तें तोय स्टार्ट जातलो. पूण आज जो आमकां पार्टीन कार्यक्रम दिल्लो त्या कार्यक्रमा खातीर आज आमी हांगा सगळे जमल्या आनी जाता तितलें क्लिनींग करून तर फुडें पावसूय येता तेन्ना वॉटर फ्लडींग जावचें न्ही गोंय वास्को सिटीन. ताच्या खातीर हो एक ड्रायव्ह आसा. गोंयान उर्जेची मागणी वाडटा. ही मागणी भागोवंक सरकार तयारेन कामाक लागला म्हूण वीज मंत्री सुदीन सांगता. मंत्र्यान बोरये शिरोड्या आनी मडकय कवळ्या अंडरग्रावंड केबलिंगाचे सुमार 64 कोटींची कामां सुरू केली. मडकय, फोंडे आनी शिरोडेचे अंडरग्रावंड केबलिंग खंय फुडल्या वर्सभरांत तडीक. खणिल्ल्या रस्त्यांचे रोखडेच हॉट मिक्सिंग करता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमकां खबर आसा आमचे फ्लक्च्युएशन खूब जाता. आतां बाब स्टिफनान सांगलें 750 मेगावॅट वीज काल आमी क्रॉस केली. आमचो टोटल डिमांड कितलो सादारण 650. म्हणजे हो उन्हाळो चालू जाले बरोबर आमकां एक्स्ट्रा कितले लागले 100 मेगावॅट. आनी हो वाडत वतलो. हो फुडल्या 5 वर्सांत 1200चेर पावूंक शकता, 1500चेर पावूंक शकता. वेळ पडल्यार 2000 पावूंक शकता. 63 MVAचो ट्रान्सफॉर्मर आमी चेंज करता. जवळ जवळ 65 करोड्स ताचें काम चालू जालें. हे सगळें कोणाक लागून करता आमी? फोंडेकारांक लागून करता. पोंडा तालुक्याक लागून करता. आनी पोंडा तालुक्यांत फक्त मडकयीच काम चालू जावना, 4य मतदारसंघांत मोठ्या प्रमाणे काम चालू जालां. आनी हे येता त्या एका वर्सांत पूर्ण करपाची जबाबदारी पावर डिपार्टमेंट आसा, तशीच मिनिस्टर म्हणून म्हजी आसा. आनी वी वील डू इट. आमी ते करतले कारण ताची गरज लोकांक आसा. आमी एका वर्सांत हें कंप्लीट करतले. आनी त्या खातीर तुमकां त्रासूय जातलो. जशें आतां म्हटलें पायपलायन फुटतली, खंय तरी खड्डो पडटलो रस्त्याक आनी त्याच बरोबर ते काम करता आसतना आमी रस्त्याची टेंडरां काडल्या. अनमोड घाटार बेकायदेशीर सोरो जप्त. गोंयचो सोरो नागालँड रजिस्टर्ड ट्रकान व्हरतना एक्सायजान धरलो. 43 लिटर सोरो जप्त केला. ड्रायव्हर मनोज कुमाराक ताब्यात घेतला. ड्रायव्हर UPचो. कर्नाटकांत मायांत विधानसभा वेंचणूक. ते फाटभुंयेर बेकायदेशीर सोऱ्याच्या येरादारीचेर एक्सायजाची नजर. म्हयनो सोंपता म्हणल्यार पेडणेकारांक मोपा एअरपोर्टार एक्सक्लुझिव्ह ब्लू टॅक्सी कावंटर दिवपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिला. राती GMRचे अधिकारी, पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार, येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची पणजे बसका जाली. आमदार म्हणटा दिल्ले उतर तडीक लागले. येलो ब्लॅक टॅक्सी नोटिफिकेशन आसा तशें सेम नोटिफिकेशन डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक ब्लू टॅक्सी नोटिफिकेशन इश्यू करचें पडटलें. ते इश्यू केल्या उपरांत पेडण्या RTA जी आसा तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन दिवपाक सुरवात करचें पडटलें. ब्लू टॅक्सी एसोसिएशन फॉर्म करचें पडटलें. ब्लू टॅक्सी एसोसिएशन वील सायन एग्रीमेंट विथ द GMR इन द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट वील फॅसिलिटेट दॅट. आनी ताजे उपरांत ताका तेंच्यांनी एक प्रेझेंट 100 किंवा 200 गाडयांक सुद्दां थंयसर आमकां ब्लू टॅक्सी एकोमोडेट करप शक्य आसा. दीस प्रोसेस वील टेक अनदर 4 to 6 वीक. पण ताका सगळो प्रोसेस फास्ट ट्रॅक कर म्हटला आनी जाता तितले बेगीन आमकां ब्लू टॅक्सी म्हणून रजिस्ट्रेशन दिवपाक सुरवात केली. आमच्या कडेन आयज आमी सगळी आख्खी टीम गव्हर्मेंटाची आसलेली. GMRचो आमचो सगळे तेंची टीम येयली आनी अशें जालां कितें तांकां एटलिस्ट ह्या म्हयन्या भितर जाता तितलो फास्ट प्रोसेस करून आतां कितें केलां CMन ऑलरेडी सांगलां कितें नोटिफाय करचो स्टँड नोटिफाय करून तांकां हे परमीट दिवपाक स्टार्ट करची नोटिफाय करून. आनी जे पळय आहा तो एसोसिएशन आमचो गोंयचो आमच्या पेडण्याचो लोकल एसोसिएशन तेंचो हे एसोसिएशन हें करून मागीर तांकां हें दिवचें म्हणून. हेतून गव्हर्मेंट खंयसरूच इनवॉल्व ना. कावंटर हो आमचो एसोसिएशन पेडणेकारांक तांकांच आसतलो. तेंचो एसोसिएशन कावंटर चलयतलो. ताका लागून ही बरी गोश्ट आहा कित्याक इंटरफियरन्स हेतून गव्हर्मेंटाचें खंयच आसचें ना. ताका लागून
हांव थँक्स म्हणटा सीएमान कितें आयज तेमी बरें डिसिजन घेतलेलें आहा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.